देवाचे उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाची कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें घेतला आनी मार्कूचे शुभवर्तमान. ताच्या वस्त्रांकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. क्रिस्ता सोवे म्हज्या मोगाच्यानो, एक दीस तरणाट्यांचो एक जमो एका दोंगराचे तेंगशेर खेळोंक गेल्लो. परत फाटीं येतना सांज जाली. वाटूय सारकी दिसनासली आनी हांव चिंतूस एक त्या जोम्यांतलो तरणाटो निसरून पडटा. आपल्या दिटायेन तो झाडाच्या एका ब्रांचीक फांदयेक तो घोट धरता आनी भियोन कांपोन म्हज्या देवा म्हाका वाटाय म्हूण व्हडल्यान बोब मारता. भियो नाका पुता म्हज्या, हांव तुका शुवर वाटायता. कोण तूं म्हूण प्रस्न केल्यार हांव देव म्हूण आवाज येता. तुका म्हजी मदत जाय जाल्यार हांव सांगता तशें कर. ह्या झाडाच्या फांदयेचो हात सोड. कांय वेळ वगो रावन ताणें वयर आपले दोळे आनी एक पावटी लावन म्हणलें, हाका सोडून दुसरो आनी कोण वयर म्हाका वाटोवंक आसा? आनी वयल्यान कोणाचोच आवाज येयना. आनी आख्खी रात मनीस वो तरणाटो तसोच उमकाळून रावता. जायतो कश्टवता आनी सकाळीं फुडें ताका गमता की जमीन दोनूच हात भर ताच्या पांया तोडा आसली. मोगाच्यानो, आमचेंय सोवें अशें घडटा. देव जायते पावटी आपलो आदार दिवंक आमकां फुडें सरता जाल्यार आमी तो घेवंक फाटीं सरता. जायते पावटी आमचो उणो वो पलको आमचो भावार्थ जाता. पूण आयच्या शुभवर्तमानान आमी वाचता त्या रोगपात जाल्ले स्त्रियेचो तसोच त्या अधिकाऱ्या जैरसाचो भावार्थ ओकोण भावार्थ जाल्यारूय जेजूचेर आसलेलो वो आमकां ओकोण भावार्थ तांचो पळोवंक मेळटा. वखदाचेर त्या वस्तुरेचो भावार्थ नाश जाल्लो जाल्यार भावार्थ हे मोखत तिका मेळ्ळे. भावार्थान जेजूक हात लावंक शिकुया. भावार्थान आमी जेजूक चिकटून रावल्यार जेजूय आमकां चिकटून रावतलो. आयज आमी बागिवोन जुवांव दी ब्रिटो ह्या रोग साक्षाची समोरण करता. आपली सगळी गिरेस्काय थंयसरूच सांडून आमच्या गोंयांत तशेंच आख्ख्या देशांत आपल्या जेजूचेर आसलेल्या ओकोण भावार्थाक लागून एक पावटी न्हय पूण 2 पावटी येता. ताच्यान बसूंक जाता आहले ताच्या देसान. पूण जेजू क्रिस्ताचेर ओकोण भावार्थ आसलेलो मनीस दिटायेन इंडियेक येता आनी जायत्यांक क्रिस्ताची ओडून हाडटा. जुवांव बातिस्ता भाशेन आपले शीस ताणें मारेकारांक कातरूंक दिले पूण भावार्थ सोडूंक ना. दोंगरा वेल्यान काला पडलेल्या त्या तरणाट्या भाशेन न्हय पूण ते रोगपात जाल्ले स्त्रिये भाशेन, त्या जैरस अधिकाऱ्या भाशेन आनी बागिवोन जुवांव दी ब्रिटो भाशेन सदांच जेजूचेर भावार्थ दवरून चलूंक आमकां कृपा मागुया. मोगारा जेजू, तुवें सांगलाय की एक गोवाचो कोणो जरी तो जमनीर पडोन मरोना जाल्यार तो कित्याकूच उपकारना पूण मरत जाल्यार सुबा फळां दिता. एक भावार्थी जिवीत जिवन सुबा फळां दिवंक आमकां तयार कर. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव. खुशाल राव.